एसटी समाजा खातीर कांय लोक बेठोच बोवाळ करतात। सरकारान पयलींच स्पश्ट केलां आरक्षण 2027 मेरेन जातलें म्हण। येवपी कांय दिसांनी आमी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांकां ह्या संदर्भात मेळटले म्हण सभापती रमेश तवडकर उलयला। RDX खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकार। हांव सबंद ट्रायबलाच्या मुवमेंटाक आसा आनी शाणोत पासून आसा। शाणोत पासून आज पर्यंत जे ट्रायबला संदर्भात ज्यो कांय गजाली घडटा आनी त्यो फुडें व्हरपाक जाय त्या संदर्भात हांव स्वताक पाठपुराव करतां। आनी विशेष करून म्हाका दिसता 2003 सालाक भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा तेन्नाच त्या वेळाचेर गोंयांक गावडा वेळीप आनी कुणबी हांकां स्टेटस मेळ्ळो, अमान्य करपाक जाय आमी। दुसरी गजाल ज्या वेळाचेर 2005 ते 2003 ते 2005 ह्या दरम्यान आमी पळयलें तर जायत न्ही। आनी ताजे नंतर म्हणजे ज्या तरेन उठाचें आंदोलन जालें बाकी सगळें जालें त्या वेळाचेर सरकार संवेदनशील नाशिल्लें म्हणून जे सगळ्यो गजाली करच्यो पडल्यो। आनी त्या नंतर 2012 जेन्ना प्रत्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आयलें आनी हांव जे ट्रायबल वेलफेअराचे मंत्री जालो, आज ज्यो आमकां ज्यो स्किमी दिसता बाकी सगळें त्यो स्किमी सगळ्यो म्हज्या कालावधीक म्हज्या अंडरच त्यो इम्प्लिमेंट ती गजाल मान्य करता। आनी आज परत आमी सत्तेक आसा, आज मनी स्पीकर आसा, बाकीच्या गोंय सरकारान जे आसा विधानसभेक सुद्दां न्ही रिजर्वेशन दिवपाचें सगळ्यांच्या अनुमतीन मान्य केल्लें आसा। आनी तें सुद्दां जे आसा न्ही केंद्र सरकार कडेन आमी फॉलोअप करता आनी 2027 पर्यंत जितलें हें एश्युरन्स जें आसा न्ही सरकारान दिलें आसा, केंद्र सरकारचें निर्णय आसा। त्यामुळे म्हाका दिसता ह्या विशया कडेन खूब जसो म्हणजे आतांच दी अशें करून जें आसा न्ही करपाची गरज ना। म्हाका ह्या सगळ्या गजाली पळयल्यो जायत न्ही थोडेशे लोक जे आसा न्ही म्हणजे अननेसेसरी सरकाराक बदनाम करप, अननेसेसरी मतदारांक बदनाम करप आनी आपूण खंय तरी बाबा आपली लायन व्हड मारपाचो प्रयत्न करता अशें करून तें जायना। म्हणजे आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां, मुख्यमंत्र्याक काल पयरचे म्हणजे बिरसा मुंडा जयंतीच्या दिसाक सांगलां की ताबडतोब ह्या विशयाचो क्लियरिटी जाय आसता जर जायत न्ही जाल्यार ह्या देशाचे होम मिनिस्टर अमित शाह मेळून ताजे पयलीं एक पत्र आयिल्लें आसा 2027 करता म्हणून आयिल्लें आसा आनी ताजी क्लियरिटी म्हणजे ताजें एक डेलिगेशन जें आसा न्ही तें आमी वतलें। म्हणजे त्यामुळे प्रॉपर चॅनलां वता आसतना आमी हांगा जबाबदार लोक आसा, हांव आसा, गणेश गांवकर आसा, गोविंद गावडे आसा, बाकी सरकाराचे सगळे म्हणजे मुख्यमंत्री धरून ते सगळेच लोक ह्या विशयाचेर सहमत आसा आनी हांगा अडचणीचो विशयच ना। आनी अशा तरेन ज्या विशयाची एक वेगळ्याच तरेन ती लोकां म्हणजे संभ्रम करपाची गरज आसा अशें दिसना। आनी म्हाका दिसता कितें खरें कितें खोटें आसा न्ही तें कांय दिसां नंतर तें सत्ते लक्षांत येतलें। आनी ह्या रिजर्वेशना संदर्भात तरी म्हाका दिसता म्हणजे खूब मोठें आंदोलन करपाची की ट्रायबल लिडरांक किंवा ट्रायबल लोकांक गरज पडची ना। त्यामुळे म्हणजे सर्वसामान्य सगळ्या आमदारांची सगळ्याची मान्यता ह्या विशयाक आसा। अमित शाहचे लेटर कसलें येयलां म्हणटा तूं? अमित शाहचे लेटर न्ही आमी आमकां डिपार्टमेंटचे लेटर येयलें आसा 2027 पर्यंत करता आनी त्या विशया संदर्भात पूर्ण क्लियरिटी मेळपाक खातीर आमचें गोंयचें डेलिगेशन जें आसा मुख्यमंत्री धरून आमी लिडर आसा ते सगळे अमित शाह कांय दिसां नंतर आमी म्हणपाक कांय दिसां भितर मेळटलें ह्या कांय दिसां भितर तुमी